आमच्या जिवितांत हर एक हंतार साबार कार्यक्रमां आनी सोबणां जातात. आदीं हीं सोबणां वाड्यार येवन सुदारसितले. क्रमेण शिकाप चडलें, वेळाचो अभाव जालो, सगळे आपापल्या कामांत व्यस्त जाले. परगांवांक पावले आनी परगांवांतली वेवस्था गांवांत पावली. 80सांत माटवा बदलाक कार्य हॉलांत जावंक सुरू जालीं. केटरिंग आनी सबार संगती भायर दिवंक सुरू जाल्यो. क्रमेण इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज आयल्यो आनी खंयचेंय सोबण सुरवेरतावन अखेर कॉन्ट्रॅक्ट रुपार करूंक लागल्यो. असलीच एक नवी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी स्टोरीफाय म्हणल्या नांवान मजबूत जातेस आसा. ह्या कंपनीची हेड ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन्स लाविटा डी सोजा आमच्या संगात आसा. लाविटा, व्यार आनी वैवाट कार्यक्रमाक तुका स्वागत. वीक्षकांनो, व्यार आनी वैवाट हें कार्यक्रम न्यूज कर्नाटकाच्या 15व्या वर्साक पायतेंगतना रचना संगता आयवरी ग्रँड प्रस्तुत हें व्यार आनी वैवाट कार्यक्रम असो मेन उद्देश म्हूण सांगल्यार 50 MSMEक आनी स्टार्टअपांक आमी एक मंच दिवची आनी ह्या मंचांतावन ह्या नव्या स्टार्टअपांक एक मार्केटिंग तांचे प्रॉडक्ट आसात, सर्वीस आसात, ह्या तांचे टॅलंट आसा ते सगळ्या संवसाराक पावोवचे आमचे एक प्रयत्न. लाविटा भाई, स्टोरीफाय सुरवात जाल्ली केदाळा. ही सुरवात जाल्ली एक स्टोरी सांगेत गी, म्हणजे केदाळा खंय, ह्या नांवां पटली कली स्टोरी, ओनरशीप कोण आनी तुजो रोल कितें? ಖಂಡಿತ. स्टोरीफाय पटल्यान अशी स्टोरी मस्त इंट्रस्टिंग आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार स्टोरीफायच्या पटल्यान अशें एक बोळादीक कंबो म्हूण सांगल्यार कांय चूक जावचें ना. ते जावन आसा सॅपलिंग मल्टीवेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड. सो सॅपलिंग मल्टीवेंचर्स कोडयाळांत इकोसिस्टम बिल्ड करूंक, स्पेशली जॉब्स क्रिएट करूंक तांणी मस्त फोकस करन आसात. तांचें विजन तें जावन आसा. सो तशें सॅपलिंगाच्या अंडर मस्त वर्टिकल्स आसात आनी मस्त कंपनीज तांणी क्रिएट केल्यात, मस्त जॉब्स तांणी क्रिएट करतात आसात. तातूंत एज्युकेशन सेक्टरार आसा, टेक्निकल सेक्टरार आसा, मागीर F&B सेक्टरार आसूंक पुरो, डेंटल, तशेंच इव्हेंट्स एक आमचे स्टोरीफाय इव्हेंट्स प्रॉपर्टी आसा, प्रॉपर्टीज आसा. सो तशें इव्हेंट्स एक ताजे एक प्रॉडक्ट आमचे सॅपलिंगाचे. सो स्टोरीफाय विशयान सांगचें तर CRA लर्निंग अकॅडमी ऑलरेडी एक पॉडकास्ट ताचे विशयान जाला. CRA लर्निंग अकॅडमी मस्त वर्टिकल्सार तांणी कोर्सेस प्रोवायड करनासत, तांणी मस्त वर्टिकल्सार काम करनासत. तातूंत एक ट्रेनर्स तांणी ट्रेन करचे ह्या तांणी कोर्स प्रोवायड दिवचे डिजिटल मार्केटिंग कोर्साक. सो अशें जालें की डिजिटल मार्केटिंग कोर्स CRAर ऑलरेडी आसा. भुरगीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्साक येवन आसात. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स काडत आसात, सिनेमॅटोग्राफी, फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी करतात आसात. पूण ते कोर्स जावन शिकल्लीं भुरगीं भायर वचून तांकां जॉब मेळटत ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आतांचे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली एक्सपिरियन्स डिजिटल मार्केटिंग्साक हायर करतात. हे फ्रेशर्स कांय गोत्तू ना म्हूण सांगून अगेन ये एक सॅपलिंगाचें एक इंटेंशन जॉब्स क्रिएट करूंक. सो स्टोरीफाय म्हणली एक कंपनी क्रिएट जाली. CRA तावन ट्रेन जाल्लीं भुरगींत स्टोरीफायर काम करूंक सुरू केलें. सो म्हाका प्राउडली सांगेत की स्टोरीफायर आसली एम्प्लॉईज आर ऑर्गॅनिक एम्प्लॉईज. तांणी ऑलरेडी ट्रेन जावन स्टोरीफायर काम करनासात आनी स्टोरीफायर काम केल्लीं येदोळ म्हजें स्ट्रेंथ म्हणून सांगेत स्टोरीफाय. आनी हांव हांगा हेड ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन्स आनी मॅनेजर जावन अपॉयंट जाली. सो ही स्टोरी तशेंच ऑर्गॅनिकली आमचे एम्प्लॉईज आमकां मेळ्ळात म्हणून सांगेत. CRAर ट्रेन जावन हांगासर एम्प्लॉय जाले. फॅन्टास्टीक. तें सॅपलिंग असो जे कामां क्रिएट करचो आनी तुमी ताका पुरक जावन तुमी तें केलां, बारी बरें. पूण स्टोरीफाय नांव कशें?
स्टोरीफाय नाव आमकां एक आसा की एस जावन एक नाव स्टार्ट जायचें ओके ओके सो ही स्टोरी तेक आसली सो आमी अशेंत ब्रेन स्टॉर्म करतना चिंतलें काले जावन पळय त्या नांवा फाटल्यान मस्त विशय आसा की मस्त नांवां चेंज जाल्या आनी मस्त नांवां आमी टेक्निकली स्टार्ट जाले एप्रील 1, 2025 एका वर्सा पयलें बट ॲक्च्युली आमी कोडयाळांत काम करनासल्या बट स्टोरीफायच्या नांवार न्ही सियाराच्या तांडर जावन आसले सो आमी स्टोरीफाय म्हणून ऑफिशियली स्टार्ट केलें एप्रील 1, 2025 आता किती जाणां तुमच्या सांगात आसात आमच्या संगात आता सद्याक 20 जाणां काम करना आसात सो 20 जाणां काम व्हिडिओग्राफर जावन आसात थोडे एडिटर जावन आसात UI UX आसा AI स्पेशलिस्ट आसा डिजिटल मार्केटर्स आसात मार्केटिंग आसा कॉन्टेंट क्रिएटर आसा ऑपरेशन टीम आसा सो 20 जाणांची एक टीम ओके सबार इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज आसात तुमची विशेषता जाले वय सबार इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आसात आमी काल्याक डिफरंट म्हणून सांगल्यार आमी फकत इव्हेंट आतां एका कंपनीक इव्हेंट करूंक जाय जाल्यार आमी इव्हेंट मात्र दिना आमी तांकां कितलें कंपनीक फिजिकल एग्जिक्युशन जाय की तितलेंच डिजिटल प्रेझन्सूय जाय सो आमी तांकां एंड टू एंड सर्विसेस दिता डिजिटल आतां इव्हेंटा म्हणसर सो डिजिटल इज डिजिटल प्रेझन्स वेर इन आमी क्लायंट्साक आतां एक डिजिटल मार्केटिंग क्लायंट आयलें म्हणजे तांकां डिजिटल मार्केटिंग प्रेझन्स जाय आमी 3 वर्टिकल कॉन्टेंट क्रिएट करून दिता तांकां कॉन्टेंट रिसर्च जावं पळय कॉन्टेंट क्रिएशन जावं पळय कॉन्टेंट एग्जिक्युशन इट मायट बी थ्रू फिजिकल इव्हेंट्स आनी तांचे डिजिटल प्रेझन्स आमी हँडल करता सो इट इज लायक एका रुफाच्या अंडर आमी आसा म्हणून तुमकां एका रुफाच्या अंडर पुरा मेळटा सो खंयच्याय एका कंपनीक मल्टिपल वेंडर्सांक सिलेक्ट करच्या बदलाक स्टोरीफाय कायल्यार तांकां डिजिटली मेळटा तांकां इव्हेंट एग्जिक्यूट करूंक आमी प्लॅनूय करता सगळे इव्हेंट एग्जिक्यूट म्हणटना फकत व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी मात न्ही एंटायर इव्हेंट प्रोडक्शन सगळे एंड टू एंड इव्हेंट प्रोडक्शन आमी करता अलॉंग विथ डिजिटल प्रेझन्स सो दीस इज समथींग अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनीज इज वॉट आय कॅन वय सो तुम्ही दुसऱ्या इव्हेंट मॅनेजिंग कंपनीक कंपेर केल्यार तुम्ही एक सुपर मार्केट वय बिकॉज तुमचे क्लायंट्सांक पुरा मेळटा हय व्हेरी गुड एंड टू एंड या आतां कसले इव्हेंट्स तुम्ही मॅनेज करतात आनी येदोळ तुम्ही कसले इव्हेंट्स केल्यात वय हाजे आन्सर म्हाका 3 टायप्सान दिवंक जाय फर्स्ट आमी कवर करचे पर्सनल इव्हेंट्स करता पर्सनल इव्हेंट्स म्हणटना आमचे आतां काजारां जावं पुरो रोस बर्थडे एनिवर्सरी संगीत हल्दी पुरा कम्युनिटीचे इव्हेंट्स आमी कवर करता सेकंड इज कॉर्पोरेट इव्हेंट्स आमी करता कॉर्पोरेट इव्हेंट्स म्हणून सांगता आसतना कॉर्पोरेट इव्हेंट सेटअप कॉर्पोरेट इव्हेंट एग्जिक्युशन आमी करता तेजे सांगत आमी पब्लीक शोज करता पब्लीक शो म्हणून सांगतना कॉन्सर्ट जावं पुरो या फेस्ट जावं पुरो या मार्केट फ्ली मार्केट जावं पुरो सो तसले इव्हेंट्स आमी कंडक्ट करता द थर्ड वन इज कॉम्पिटिशन्स सो कोडयाळांत कॉम्पिटिशन सबार आसात आमी एक लास्ट टायम आमचें एक हिट जाल्लें कॉम्पिटिशन कितें म्हणून सांगल्यार सियारा टॅलंट क्वेस्ट म्हणून एज्युकेशन फिल्डार सियाराच्या अंडर सियारा एगेन माय सिस्टर कंपनी एज्युकेशन फिल्डार आमी भुरग्यांक कॉम्पिटिशन्स कोडयाळ केले आतां भुरग्यांक सिंगींग आसा डान्स आसा नाटक आसा मागीर स्पीचाचें आसा पुरो बट एज्युकेशन फिल्डार कॉम्पिटिशन मस्त उणें आसलें देखून आमी एज्युकेशन फिल्डार आमी तांकां ऑलरेडी सियारा टॅलंट क्वेस्ट म्हणलें एक एज्युकेशनल कॉम्पिटिशन केलें ह्या पटी आमी दुसरेंच येता आनी येत आसा आमचे जुनार एक इव्हेंट जावंक आसा आमचें प्लॅनिंग जातात आसा आनी लास्ट टायम जाल्ल्या बरी ह्या पटी करतात आमी डिफरंट रितीन करतात आसा सो ही इव्हेंट्स आमी कवर करना आसा इवन कॉन्सर्ट्स आमी करता पब्लीक शोज आमी करता ओके व्हेरी गुड आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट सर्विसेस सेवा धाराळ आसात मस्त रितीचे सर्विसेस आसात तुमी खंयचे पळय सर्वीस दितात वय खंडीत तुमी सांगलें हांव ओपातां धाराळ आसात मस्त आसात सक्कड आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट जाल्यात सक्कड डिजिटल मार्केटिंग इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज न्ही सर्विसेस मस्त आसात वय वय तातूंत तुमी सगळे सर्विसेस दितात की या तुमी काली थोडे सर्विसेस दितात की पुरो सर्विसेस दितात की आतां फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा आतां दुबय वचून काजार जायचे काले म्हणटा डिस्टन्स वेडिंग ताका डेस्टिनेशन वेडिंग आतां डेस्टिनेशन वेडिंग तुमी कवर करतात की वय तशें हांवें म्हणचे सर्विसेस इव्हेंट मॅनेजमेंट मस्त रितीचे सर्विसेस आसात तुमी कसले सर्विसेस दितात वय इव्हेंट फिल्डार पळयल्यार तुम्ही डेस्टिनेशन वेडिंग सांगले डेफिनेटली वाय नॉट आमकां ट्रॅव्हल अलावन्स जाल्यार आमी खंय उबोवंक रेडी आसा बिकॉज आमचे ते टीम आसा आनी एक कितें म्हणून सांगल्यार तुमी वाचा की
कोडयाळाक डेस्टिनेशन वेडिंग कोण येता जाल्यार तुमी वय, कित्याक वय, म्हळ्यार वय. आमकां कोडयाळान कामां जायचे वय. कोडयाळान टुरिजम वय, जायचे वय. कोडयाळाक लोक येयचे हांगा म्हळ्यार लोक सिंगापुराक गोंयांक आनी परत येता डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणून तशें त्या खातीर आमी वय 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 खंडीत खंडीत कवर करता इव्हेंट पर्स्पेक्टीव पळयल्यार नॉर्मल फर्स्ट आतां एक काजार जालें काजाराच्या एवरी होकाल न्हवऱ्याक एकच टेन्शन कॅटरिंगा कडेन उलयचें मागीर डेकोरेशना कडेन उलयचें MC कडेन उलयचें फोटोग्राफरा कडेन उलयचें वेन्यू कडेन उलयचें सो तांणी स्टोरीफाय कॉन्टॅक्ट केल्यार एक पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आमी मात्र आसता तांच्या सायडींतल्यान आमी पुरा बिकॉज आमचे कडेन मल्टिपल वेंडर्स कॉन्टॅक्ट आसात पुरा एरियाजार आमचे वेंडर्स कॉन्टॅक्ट आसात सो मल्टिपल पुरा आमी अरेंज करता फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फुल करता अलॉंग विथ द DJ सेटअप जावं पुरो बँड सेटअप जावं पुरो MC जावं पुरो फोटोग्राफी केटरिंग वेन्यू डेकोर पार्ट पुरा साउंड्स पुरा कवर करता दॅट इज इव्हेंट सायड डिजिटल मार्केटिंग सायड ऑर इव्हेंट सायड अगेन तशें केल्यार आमी 3 टायप्सार म्हाका सांगूंक जाय